Utpoti, chapter 32. जाकोब आपले वाटेन वेताना ताका देवदूत भेटले. तांकां पळोवन जाकोबान म्हणलें, हें देवाचें पेणे. ह्या खातीर ते स्वातेक महानाय हें नांव दिलें. जाकोब इसव मेळूंक तयार जाता. आदीं फुडेंच जाकोबान आपल्या भावा एसावशीन एडोम गांवांत एक निरोप दिवन आपले मनीस धाडले. तांकां दिल्लो निरोप हो: हांव जाकोब तुजो खालतो चाकर म्हज्या दोनयाक एसाव कळीत करतां की लाबाना सोशी हांवें म्हजे दीस काडले आनी हांगा परत येवंक आयज पासून लांबयलें. म्हजे कडेन गोरवां, गाडवां, मेंढरां, बोकड्यो आनी चाकरां आसात. सायबा, तुजें बरें मोन जोडचे खातीर हो निरोप धाडटां. हे निरोप घेवन गेल्ले ते मनीस जाकोबाशीन परत येतोच तांणी म्हणलें, तुज्या भावाशीन आमी गेल्याव आनी तुका मेळूंक तो भायर सरलोच आसा. ताच्या सांगाता 400 मनीस आसात. तेन्ना जाकोब सामको भियेलो आनी काचाबूल जालो आनी आपणा बरोबर आसलेलो हिंड आनी गोरवां 2 पोंगड्यांनी वांटलीं. ताणें चिंतलें, एका जोम्याक तो धरीत जाल्यार दुसरो तरी सुट्टलो. मागीर जाकोबान म्हणलें, हे सर्वेस्परा, म्हज्या अब्राहम बापायच्या देवा, म्हज्या इजाक बापायच्या देवा, तुवें म्हाका तुज्या देसांत आनी तुज्या दायजांगेर वच आनी हांव तुजें बरें कोत्तलो म्हूण सांगलोलें. तुवें म्हाका तुज्या सेवकाक दाखयलां तें सगळें भलेंपण म्हाका फावो न्हय. वेताना म्हज्या हातांत एक दांडो घेवन हांव जॉर्डन नदी पलतडी सरलां आनी आतां परत येताना 2 उरपोनजिनी हांव आसां. उपकार करून म्हाका एसावच्या हातांतलो निवार. आतां म्हजेर आंकांत सुटला. तो म्हजे आड येता आनी सगळ्याचो, बायलांचो आनी भुरग्यांचो लेगून तो बसून कोत्तलो म्हूण हांव भियेलां. तुजे भासावणेचो उगडास कर की सगळें बरें जातलें आनी म्हजी सोंसत कोणाच्यान मेजूंक जावची ना. दर्या देगेचे रेंवेच्या कोनया परी ती जातली. थंय एक रात जातोच एसावाक एक सागवात कशी आपल्या हिंडांतली ताणें विंचून काडली. 200 बोकड्यो आनी 20 बोकडे, 200 मेंढरां आनी 20 मेंढरे, 30 दुदाची उंटां आनी तांचीं पोरां, 40 गायो आनी 10 पाडे, 20 स्त्री गाडवां आनी 10 पुरुश गाडवां. तांचे ताणें खेरीत हिंड केले आनी एक हिंड एका चाकरा कडेन दिलो. तांकां म्हणलें, म्हजे आदीं तुमी वचात आनी एका आनी दुसऱ्या हिंडा मोदें इल्लो जागो दवरात. पयल्या चाकराक ताणें हुकूम दिलो, म्हजो भाव एसाव तुका मेळटा आनी तुजो धोनी कोण, तूं खंय वेताय, हीं वत्ताय तीं गोरवां कोणाचीं अशें विचारता तेन्ना तुवें ताका सांगूंक जाय, तीं तुज्या सेवका जाकोबाचीं. तो आपल्या धोन्या एसावाक एक सागवात कशी ती धाडटा. जाकोब आमचे सगळ्यांचे फाटल्यान आसा. हेच परी ताणें दुसऱ्याकूय आनी सगळ्या हिंड वतल्यांक सांगलें, एसाव तुमकां मेळटोच अशें तुमी सांगूंक जाय. तुमी म्हणूंक जाय, हय, तुजो सेवक जाकोब सगळ्यां फाटल्यान येता. जाकोब आपलेच भितर चिंततालो, ह्यो सागवादी दिवन हांव ताचें मोन बदलतलों आनी ताका मेळटोच घडये तो म्हाका बक्षितलो. ताणें तांकां आपल्या आदीं धाडलें आनी ती रात ताणें आपल्या तोंबूंत सारली. पेनियेल जाग्यार जाकोब देवा लागीं झुजता. तेच राती जाकोब उठलो आनी आपल्या 2 बायलांक आनी आपल्या 2 चाकोरणीक आनी आपल्या 11 भुरग्यांक घेवन ताणें जाकोबाचो व्हाळ उतरलो.
ताणें तांकां पोलतोडी धाडली आनी उपरांत आपलें आसलें नासलें तितलेंय धाडलें आनी आपूण एकलोच रावलो. उजवाडो पर्यान कोण एकलो ताचे कडेन लढाई करून आसलो आनी जाकोबाचें जैत व्हरूंक जायना तें पळोवन ताणें ताच्या जांगलाक हात घालो आनी ताचे कडेन लढाई करतना जाकोबाच्या जांगाचें हाड भायर सरलें. तेन्ना ताणें म्हणलें, आतां म्हाका वचून दी, कित्याक दीस उजवाडलो. पूण जाकोबान जबाब दिलो, तुवें म्हजेर आशिर्वाद घाल्या बगर हांव तुका वचूंक दिवचो ना. त्या मनशान ताका विचारलें, तुजें नांव कितें? ताणें जबाब दिलो, जाकोब. त्या मनशान म्हणलें, तुका ह्या फुडें जाकोब म्हणचिनात पूण इस्रायल, कित्याक देवा लागीं झुजून तुवें आपूण बलिश्ट म्हूण दाखयलें आनी मनशाचेरूय तूं जैत व्हरतलोय. तेन्ना जाकोबान अशी विनवती केली, उपकार करून तुजें नांव म्हाका सांग. पूण ताणें जबाब दिलो, तूं म्हजें नांव कित्याक विचारताय? आनी थंयच ताणें आशिर्वाद घालो. जाकोबान त्या जाग्याक पिनिएल म्हूण नांव दवरलें, कित्याक हांवें देवाक रूप पळयलां आनी तरी हांव जिवो उरलों. अशें ताणें म्हणलें. सुर्या उदेलो आनी जांगलाक लागून तो कुंठीत पेनियेलांतलो भायर सरलो. ह्या पासत इस्रायलीत आयज पर्यंत जांगाचे शिरांतराचें मांस खायनात, कित्याक ताणें जाकोबाच्या जांगाचे शिरांतराक हात घालो. देवाचें उतर हें.